आमच्या काँग्रेस पक्षान एक सामान्य कार्यकर्त्याचेर विश्वास दवरलेलो आसा। त्या विश्वास फुडें व्हरपाक लागून हांव म्हाजे प्रयत्न करतलों आनी जी मांद्र्या मतदारसंघात त्रुटी जाल्ली आसा ती भरून काडपाचो प्रयत्न करतलो। कारण जो आमी आमदार दिल्लो निवडून त्या आमदारान जनतेची सेवा कांयच केली ना। तुमकां खबर आसा की आमच्या भागान मेन म्हणल्यार चड उदकाची म्हणजे चड समस्या जाल्ली आसा। आयज उदीकाक लागून सामान्य लोक तडफडटा, हे उदीक डबल हाडपाचो हांव प्रयत्न करतलो। आमदार आनी आतांचो आमदार हांकां केंद्रीय युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन एक संदेश दिला पेडणेच्या लोकांक की जे पक्षा कडेन गद्दारी केल्यात, बंडखोरी केल्यात, हांकां तेंचो योग्य स्थान दाखोवपाक जाय। आनी जे स्पेशली नितीन गडकरी जी जो आहा वो गोंयचो भाजपाचो प्रभावी आहा आनी हो सबंद इतिहास आनी हांची वागणूक पळोवनूच तेणें तांकां ही बंडखोर आनी बंडखोरी केल्या म्हणून तांकां सर्टिफिकेट दिल्या। आनी तेच तरेन तेणें आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी पेडणेच्या लोकांक सांगलेलें आहा की ताका तेंचो जागो दाखया। जरी तो बीजेपीचो उमेदवार आसलो तरी सुद्दां दाखोवपाची गरज आहा, हो तेजो संदेश आहा। मांद्रे मतदारसंघ हो प्रामुख्यान काँग्रेसचो बालेकिल्लो आसा। दुर्दैवान काही जी निवडणुको जाल्यो तातूंत काँग्रेसाच्या विरोधात रावल्या कारणान काँग्रेसचो पाडाव जातालो। आयज तशी परिस्थिती ना। पळोवंक गेल्यार काँग्रेस आनी भाजपा हेतूनच खरी लढत आसा आनी हेतून काँग्रेसचो विजय निश्चित आसा। कारण काँग्रेसचे मताधिक्य त्या मतदारसंघात चडांत चड आसा। हेचो फायदो लोकसभेसाठी उत्तर गोंयाकय जावपाचो आसा। जनतेन एक लक्षात दवरूंक जाय की आजच्या घटकेक जर आयचे जर भारत सरकार जर पुन्हा निवडून आयले जाल्यार परत निवडणुको जावपाची अपेक्षा तांणी करची न्ही। तांणी नरेंद्र मोदीन चीन कडल्यान एक बरो हो घेतला, लेसन घेतला, शिक्षण घेतला की तांच्या जर विधान त्यांच्या पार्लमेंटान निर्णय घेतल्या उपरांत मरासर तो जो ली आसा तो राज्य करतलो। तशी परिस्थिती नरेंद्र मोदीन आजपर्यंत फक्त अनुकरण केला। अनेक प्रकारची संकटा खुद्द लोकशाहीच्या समोर आज उभी जाल्ली आसात। भारतीय घटनेची पायमल्ली मोठ्या प्रमाणाचेर जायत आसा। मुस्कट डाबी विचारवंतांची, इंटेलिजंट लोकांची, विचारवंतांची जायत आसा। या सगळ्याचेर जर मात करतलो तर परत एकदा लोकराज्य निर्माण जावपाक जाय आनी ते लोकराज्याची स्थापना काँग्रेसच्या माध्यमांतूच जावंक शकता। गोव्यातले दोन्ही लोकसभाचे जे आसात सीट आसात हे दोन्ही काँग्रेस पक्ष जिखतलो आणि सध्याचे 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा त्या ठिकाणी आमचो विजय जातलो। कारण लोकांक समजून उमजून चुकला की भाजपा बरोबर गेल्याने जनकल्याण हे बाजूकच उरता, परंतु जनतेचे अकल्याण कशें जावचें हे ह्या राजवटीन सुंदर प्रकारे दाखवून दिल्लें आसा। लोकशाही प्रधान देश अख्ख्या जगात आज भारताची लोकशाही आणि ज्या तरेन चलता राज्यकारभार एक चर्चा चलताली। पण आताच्या ह्या काळात जी थट्टा चललेली आसा, 5 वर्षां खातीर मतदार विश्वास घालता की एका पार्टीक निवडून दिता आणि मागीर 1-2 वर्षात रोखडे पार्टी सोडप, दुसरी परत बाय इलेक्शन लादप, दुसऱ्या पार्टीत वचप आणि एके तरेन हो लोकशाहीची थट्टा चललेली आसा। मतदारांचो विश्वासघात आसा। मतदार जेन्ना विचार करून मत घालता आणि तेन्नाच तो आमदार जाता आणि त्यांनी एक अपेक्षा आसता लोकांची की आमदारान आमच्या खातीर प्रयत्न करपाचे, आमदारान आमचे प्रश्न मांडपाचे, आमदारान आमच्यो समस्या दूर करपाच्यो। आणि हे जर पळयलें, मांद्रे मतदारसंघातले उदाहरण पळयलें तर तेणी 2-2.25 वर्षात काय करूंक ना। दयानंद सोपटे बद्दल उलयता, माजी आमदारा बद्दल उलयता,
कांयच करूंक ना. आणि आता तो परत ही निवडणूक आमच्यार लागली, ही गरमीचे दीस, वातावरण एके वाटेन आमकां साथ दिना, क्लायमेट सारखी ना आणि हे आमदार पक्ष बदलून आणि वातावरण तापयलेले आसा. अशा तरेन ही निवडणूक जी आसा, बाय इलेक्शन आसा, आमच्यार लादलेली आसा. आमी ठरयल्लें आसा की ह्या खेपेक त्याचो पुरेपूर बदलो आमी घेतले. बाबी बागकारान आयज उमेदवारी दाखल केल्या आणि जसे सगळे ह्या भागाचे पेडणे म्हालाचे सगळे स्थानिक लिडर, गोंयचे सगळे लिडर हांगा तांकां पाठिंबा दिवपा खातीर आयिल्ले आसा. तिकीट जरी जाहीर करपाक थोडोसो विलंब लागलो खरो, पूण पार्टीचे कार्य आसा आणि जे सगळे जो बाबीक तिकीट मेळ्ळे उपरांत सगळे बाकीचे इच्छुक उमेदवार असलेले किंवा बाकीचे जे काँग्रेस कार्यकर्ते असतात ते सगळे एक संघ राहून काम करतात. आणि सगळेच जे तिकीट सुद्धा दावेदार असले ते एका परस एक तुल्यबळ असे उमेदवार असले कारणाने थोडोसो उशीर झालो खरो, पूण आयज शेवटी बाबी बागकाराक तिकीट मेळ्ळें आसा. तेंचे कार्य तशें आसा, गेले अनेक वर्सां काँग्रेस पार्टी कडेन एकनिश्ठ आसात, ते निश्ठावंत आसात आणि प्रत्येक सगळ्यांक कार्यकर्त्यांक किंवा कार्यकर्त्यांक सगळ्याक ल्हान मोठ्यांक सगळे घेऊन ते फुडें सरपी असे लिडर आसात. ग्रासरूट लेवलाक काम करपी लिडर आसात. कशें योगदान तुमचें कितें आसतलें जिखपा खातीर? जिखपा खातीर योगदान लोकांचें बळ.